Yes, sister. Bye, Hoslin. Yes, sister. Start करू. Yeah. मोगाला जेजू, मोगाला पवित्र आत्म्या, तुका अर्घ आणि वंदन आयच्या ह्या दिसा खातीर. काकुतीच्या देवा, माथ्यावरच्या ओटरा वडीन 19 वडीन तू आमकां सांगताय. तुमचे भितरली दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. तर बापा, आमी तुजीं भुरगीं हांगा एकठांय जालीं. तुजेच येवजणे प्रमाणे तुका जाय आसली आमी तुजें उतर आयकून तें मानून घेवन शिकूंक आनी तें वेव्हारांत घालून तुज्या उतराची मोडणी करूंक भोयण मारियाक तूं उजार करताय. तिका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी तुजी जाणवाय तिचेर पाठय. आनी जें कितें आमी शिकतले तें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां आदार दी. सायबीण माय, तूं आमच्या सांगाताक आसाय आनी सोण एकेकल्याक तुज्या कुरपेन भरताय. तुजीच देख घेवन तुज्या पुताक आर्गां दिवंक तूं आमकां शिकय. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Praise Jesus. देव बरी सांज सगल्यांक. Praise देव बरी Jesus. सांज तुका, sister. Praise Praise God. God. Okay, bye. Testimony करूया. Thanks, सगळ्यांक. Praise Jesus, Janina. Praise Jesus, sister Janina. Praise God. Yeah, praise Jesus. Praise Jesus. ओके, मुगे एक टेस्टिमनी हा. प्रेज गॉड. की जालें हांव न्हू सकाळी हें कोतालें वडास फ्राय कोतालें आनी एक बनराची हांवें तें कायल दवरलोली तेलाची आनी एक हेजी हांवें हें दवरलोली कॉफी करपा दवरलोली. सो ते तेला हेज मोदें कायली मोदें आनी मुजे मोदें डिफरंट डिस्टन्स जालें कित्याक बिकॉज ऑफ दॅट कॉफी करपा दवरलो ती. सो एक बॅच हांवें फ्राय केला आनी दुसरी बॅच हांव फ्राय कोतालें. आय डोंट नो कितें जालें, सडनली तो फुटलो आनी सगळी तेल लायक स्प्लॅश जालें. म्हळ्यार चड तेल म्हणटा ते कॉफी हित पडलें, हांड्यां पडलें आनी ओद मुगे हातीचेर पडलें. प्रेज गॉड, थँक यू जीसस. सो हांव केंसो सारकें हें जालें म्हाका, म्हणजे बरें स्प्लॅश जालें हातीचें आनी हें जावपा लागलें, बंद जावपा लागलें हात. But at the same time, I was in peace. I did not panic, nothing. I just continued with my kotate and मागीर हांव गेलें आनी थोडें उदक हें केलें, सोडलें हातीचें आनी उलपो लागलो हात. बट I continued with the preparation, breakfast करून, कित्याक बाय हा न्हू तेका दिवपा जाय, breakfast दिवपा जाय. So I continued with my things, धुवपा हा तें धुयता आसतना देखून जायत उलपो लागलो हात. But praise God, thank you Jesus. म्हणजे ती तें दूख सोंसूनय बी I continued with my, Praise with my Jesus. with my thing. म्हणजे अशें कोन्न हांव हें जावन आनी हांव रडोंकूय ना. प्रेज गॉड, आय वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. थँक यू जीसस. सो दीस बोलपोतालो. ओके, हांवें मेडिसीन बी लायलें तेका. बट प्रेज गॉड, थँक यू. हांव कितें सांगो सोदिता की म्हणजे ते मोदी ती हांड्यालो म्हूण दॅट मॅक्झिमम इम्पॅक्ट जालो ना मुजे, अदरवायज दॅट मॅक्झिमम पडटालो न्ही. की पट आमी बोगले रावन घाताय न्हू तितून. ओके, म्हणजे मेदू वडा कोताले. प्रेज Praise God. तो फुटलो आनी सारकी बरो स्प्लॅश जाल्यो तेलाचे आनी ते सगळी कॉफी येत गेले. बट ते भायर मान धुयली बीन. प्रेज गॉड. आनी दुसरी करपा दवरली. बट हांव कितें सांगता की देवान म्हाका राखील म्हूण चड इम्पॅक्ट जावपा दिवना. लायक बरें पडलें मुगे हातीचे, बट मोर कुड हॅव बीन स्प्लॅश न्हू, आनी चड पडो शकताले. सो ते तितून पडले आनी ओद मुजे पडले. सो हांव देव अर्घ दिता की म्हाका गोठायेन बोली म्हूण मुगे काम करपा. आनी हांव अशें कोन्न म्हणजे बसोन रावना, अशें हात दुखोता, उलपोता बी. हांवें बाजार करपा हा तो केलो 3 पाट, पूण भायर वोसोन येयलें, भायर भितर वोसोन येयलें, लायक शॉपिंग कोन्न आनी कितें करपा. सो आय कंटिन्यूड विथ माय डेज वर्क. सो उलपोता, बट ऑल ग्लोरी टू गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus, for his mighty hedge of protection around me and my household and around everything I have. Praise God. So on the Argadita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise Jesus. Ani kon ha testimony diupa. Praise Jesus. Sister, मुगे टेस्टिमनी हेजी पार्सल मेळ मुगेलें.
Praise God, sister. Praise God. Thank you, Jesus. आणि न्हू मुगे पार्सेलान तू कांयच पेडे जाला ना कांयच बोलीन Hallelujah. बरी Praise God. मुगे एक्चुअली ती आम चिंताली हे पेडे जातो म्हण ते पेडा दुधा न्हू ते मिल्क केक होय, म्हण सो दूध ती पेडे. पेडे जातो काय म्हण चिंताले बट ते देखून पेडे जाल नाही बोलीन Praise बरी God. हा पिनाक बरी हा सगळे बरे हा फकत मातशे Hallelujah. बेबींका पेडे जाला एर सगळे बरे मुगेले Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Jesu arga, Jesu moima, Jesu dinvasi. Tu di Praise sulle no, God. sister, but praise God. Or All one glory one to God. one Praise Mm. God. Thank you, Jesus. Praise God. God is so good. होय Thank आणि you. होय होरे आणि फातिमा तुय सांगितलं ते भाशेन एक दीस पपेच्या जालो हे भाशेन उगडासा हा Hoy, Andy. उदक पडलेलं ये पूण Praise God. नो वेपन फॉर्म्ड अगेन्स्ट अस शाल Still shall प्रॉस्पर prosper. कित्याक Praise तो God. चोर येता चोरूंक मारूंक Choruk. आनी निसंटोन करूंक वय ना Oh, yeah. Oh, पूण sister. Praise आमकां सदां देवागे उतर आहा जाल म्हणटरी आमकां सदां उगडास आहा आमी कोण ती God. Yes. आनी ताजे Praise आमचे God. बगले येवपा जायना Praise God, sister. And प्रेज Dev गॉड God and Kurpa Dita, like the Duk Zat no, because Duk the Zati vanish Zaina, but Yes. God's grace is there, like Yes. oh ito amko board dita te tode Praise sheng God. paspa, praise आणि God. आमगे अजलिनागे ते पासेली तू तेम थिंग आसलोले ते सगळे Praise God, yes. Everything intact. बीबी किडा जाले बीबी अजलिनाच्या 100 करपा आताय Oh, ite Korpa no talent, praise God. प्रेज Thank जीसस you, Jesus. या सो सेम फातिमा सांगत ते भाशी म्हाका जाले आमगे घराच रिमोट Hmm. तो रिमोट म्हणजे देवली म्हटरी कोण केल्यागे मोटर आणलो तो कित्याक आमगे 4 रिमोट आहाय ते वेळार म्हाका एकूय रिमोट मेळना जालो सो हांव मुगे मोटर सकयल पडलो आसतलो कोण जाण हांव देंवलां मॅन्युअल केली गराज ओके ती सकयल देंवली आनी मागीर हांवें बोट घायली अशें करून ते इंतू ते स्लॅट आहाय तितू बोट अशें करून हात घायलो आनी हांव ओडटा हांव अशें करून इट जस्ट Deoita. देंवयता हांव ते कितें जालें ते सारकें बोथ जॅम्ड माय फिंगर्स बिकॉज इट स्टेड इनसायड and I screamed and my sister was there with me. So I screamed. She said, I was just going to open my mouth to tell you to be careful. And ते आत कित जाता हें जाता सारकें म्हणजे ते कित सांगपा तुका जॅम जाता जाणा इतू सारको प्रेशर I was in so much pain. So हें जालें आतां and now I have to go to work. Evening I have to go to work. So I said, I just closed my this like this. And I just closed it. I said, Jesus, your precious blood has healed me. And my sister is getting that pain because she can imagine. I think it happened to her. Yes, praise God. Yeah. And then she's getting the pain and she's saying, okay. I said, no, I'm just going. And I'm again, I sandulle. And I went home. I went to work and I told my colleagues, you know what happened today? So, मुगे सामकी काळी जावपा येताली ते नाकटा. So, yeah, I come also सांगितले, you know what happened? She said, Maria, my goodness, are you okay? It must have been really terrible, but I'm so Terrible, pissed because all night I worked. I didn't even complain about anything, but God is so good, so good. Good all the time, praise God. Yeah. So yeah, and it could have. I can imagine that now because to pressure and audit because it's an automatic door, no. When they audit it can hurt you very badly. My goodness. So praise God, all good. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow, Praise thank you, the Lord. Jesus. Really, Thank you, praise Jesus. the Lord. Praise God. Praise God. Jesus moy. Praise God. Ani कोण हा testimony? आमगे आय सगळे फायर आहाय. Come on. चल गालिया Praise उजो. God. उच गालिया. Praise God. Praise God, sister. Praise God, Praise Fatima. आमगे टेस्टिमनी दिता बाबा गे this thing as तुम सोगली जाणे बाब जेली आहलो तो. So it's almost 1 week zala ta. Last Tuesday he got the bail and he's out now. Praise I give God. all glory to God. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Jesus. आणि ते सगळे कित्या जाले तो जेली आहलो म्हणल्यार तो थिंग आहलो देवागे उतर आयकपाक तो ना जाल्यार मामागे उतर आयकपा नाहलो तो ताका टायम नाहलो न्ही बट थिंग मामागे उतर देवागे उतर दिती मामा तो आयकू रावलो वयू ना Yeah. आणि तुगे भावाट सारको हें Yes. जालो फातिमा यू आर अ चॅम्पियन यू रियली आर
You have a Praise God. very mighty purpose, my darling. And that guts, you came and you just spoke everything, but you canceled everything that you were going through. Isn't it? Yeah. And you focused on that mighty God, the God you serve. Praise Jesus. Thank you, Lord. Praise Jesus. Thank you, Jesus. So wonderful. Yes, praise Yeah, God. I'm just praying that the other boys also. Yesterday, one boy got out now. Now that another 3 of them are left. So I'm just praying to God to bring them also out soon. Yeah, we just believe. We just believe and visualize it's already happened. Amen. Thank you, It's Jesus. already happened. Nothing can stop them. No weapon formed against them shall prosper. Praise Jesus. Praise Jesus. And who knows what an impact it would have been on them. Yeah, sister, seriously. That word must have just gone. They must have absorbed that word. Like how the sponge. Yeah. Praise God. And ते test जाताय ते झाले. तुका सोंपी नाखलो ते. तुगे test ओळलो. Oh, sister, विचारी नाका. Yeah. 1 महिना कैसो 10 काळे साहेबा. Yes. And it I was a perfect went. time to visualize, to It was, reflect. sister, at the right time of God's this thing. Correct. Exact. Yes. The whole Lent season, and it was the worst days of my life. I can But- say, sister. But didn't you focus on Mother Mary? Didn't you ask her, how did this? How Yeah, did you? I did ask her, Saimai, तुझ मग Yeah. कोटाय तुवें कितकोन हें कोटाय केलें? म्हणतो कितकोन तिगे जेजुगे पुताकूय कोता तुगे पुताकूय गुन्यांव नासतो न्हू त्रास काडले ताणें तिणें कितकोन सोंशिल्लें तें सगलें so that's how it is. When trials, why do they come? Because you are the chosen ones. He comes to Yes. steal what you have. आओ सिस्टर आज आणि मागपट टेंट स्वतायला ते एका सारको जोबडी मान दिसता फ्रॉम मॉर्निंग सिस्टर तू सतवन पाला मुझ तो हाटी लागला आणि हांव रोजार कोता पोतून आनी मागीर लास्ट टाइम JCILM स्टील इट इज गोइंग ऑन सिस्टर आनी म्हाका उगडा आसून आनी आज हांव सकाळ एक्चुअली ना सिस्टर 1 म्हयनो जालो न्हीद ना मुगे सगळें हेल्था सामकें वाट लायलो हांवें ते जेवण बिवण सारकी जेवप ना न्हीद म्हणून नाहलोली सिस्टर आय यूज्ड टू स्लीप ओनली 1 hour or 2 hours in the night आखी रात वर्शिप गान बसतालें so it affected my health a bit मागीर जायना जालें सिस्टर मुखार I was getting very exhausted that's why I couldn't come for meetings I'm very sorry for that ऑफिसांसून देखून हे दिसा बेगीन येतालें and I was just and तितू मोदे स्पॉन्डिलायटीस and I just rebuke every pain पोतून तेंच देवागे हें कोन आनी तो म्हाका आज सामको सोतापा लागलो what thoughts म्हजे मायंड घेतू but praise be to God I just held on to his word and I came for the meeting all glory to God All glory and to I God. believe Oh, Jesus, praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ani कोण आहा? टोनी कित सांगतालो रे? Praise Jesus, sister. Praise Jesus. Jesus. सांगपा जाय सिस्टर सांग. Praise सिस्टर मुगे भाव मेलो न्ही Mm. फाटी 1 म्हयनो जालो 2 म्हयने जाले Yeah. आनी त्या काजरा कडेन हांवें ताका गिफ्ट ब्रेसलेट चेन आनी रिंग दिलोले Praise God. आनी ते दिले तेदोन मागीर तो म्हणटा घातालो ते सगळ्यां घातालो आनी तो हें करतालो आनी तेणें म्हाका मचनी पयले फोन केलोलो थोडे दीस सुमार 1-2 म्हयने पयले टोनी येता तुगे भांगार आपणा कितें कोणाक कितें जालें जाल्यार आपूण भांगार भयणीक दत्तलो भयणीक दत्ता म्हणपा लागलो आनी आतां मोत्री हांव गेलो जाल्यार भयण म्हणटा आपणाक दिलो ना भयणीगे चेड म्हणटा आपणाक दिलो ना ती कोण दिलो नाय म्हणटा आपणा कडेन Praise God. हांव ओके दिलो ना जाल्यार ना म्हणलें आनी कांय म्हणलो ना तेका सिस्टर तेजे पासून मागयलें Yeah. मागीर म्हणटरी आतां 2 म्हयने जाले 2 म्हयने जावपा 2 दीस जाले मुगे भयणीगे चेडवान फोन मॅसेज केलो म्हाका टेक्स्ट केलो कोण तेगे फ्रेंडान सांगिल्लें तें भांगार मुगेलें आनी दॅट हॅज टू गो बॅक टू मी कोणाक दिसता तें सांगपा तेणें फोन हें केलें म्हाका हांव चुपाक पडलो कितें हांव कामार आहलो सो रिटर्न टेक्स्ट बॅक मागीर सांगिल्लें म्हणटू
आतां दिसात मुगडे कोणाक दिवपाक म्हूण हांव तेंच पासून मागता सिस्टर सद्दां हांव कोणाचे पासून वायट Praise केन्ना God. मागलो ना Yes. सिस्टर तेंच पासून Yeah. प्रेज गेले आनी आतां तेणी मुगेर एक गोल्ड चेन आनी ब्रेसलेट आहलो ती म्हाका मुगे बायलेगे भावाको तेका हाडून दिली तेणें Praise God. Thank you, Jesus. प्रेज आनी Praise ब्रेसलेट God. उरल्या ब्रेसलेट उरली ती देखून हांवें ऑलरेडी डिक्लेअर केलें इज गोइंग टू कम बॅक टू मी Amen. Amen. Jesus. Amen. Praise God. Praise Jesus. Jesus. Praise God. Yes. Thank you, Jesus. Oi. Thank you, Jesus. So, when you bless others, God blesses you. You just have to go looking for a blesser, Yes. not for the blessing. Blessings are already yours. Yes. Praise Jesus. Thank you, Jesus. नाच म्हणटाले सिस्टर पूण आतां by prayer and Yes. Yes. with the blessing I already got my what is Yes. to me. आमक कितून आमक सोल दिल न्ही रे तू सद्या व्हडलो फ्रेश फातर मरे देवा गेलो तू काणी ते भांगार कित लागता बांगार भांगार is nothing, it's dust. बांगार मुगे ग्रेस का मुगे भुरगी सिस्टर Yes, and that word that is there, what God is using you, what God is doing through you. सिस्टर कोणी जाणा तुका कितू ग्रेस का कितू बांगार आहा ते the first thing after marriage they'll ask how many children you have. Yes, पांच And ऑली ट्रक आहे म्हण सांगा I'm really blessed with 5 children. Praise God. And pray for others also, sister. Yes, praise God. Yes, all others Pray also. others also. Those who Everyone doesn't had. have children, they should not be take any this thing. They already blessed. Your Baba. time, Jesus is always on time. Yes, it's Jesus already never blessed. fails. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you for sharing. Yes. Ani kon ha? Praise God. बरें आयज आमकां कमेस करया हांव मगे इंटरनेट कितें जाता आयज I cancel and I break every bit of this disturbance. Amen. In Jesus' name, amen. 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 So आमी ते पाट केलोलें ते पाटी सॉरी मगे मातशें disturbance but today I'm at peace. So एक trail आहा मगे मोनांत आमी ती trail उजार करया बरी कोन let the Holy Spirit just take us. Okay? So आमी आतां टोनीन सांगिल्लें आपणागे हितू भुरगीं हाय आमकां बरें चोता न्ही आवय देवागे भुरगीं आमी कोण देवागे भुरगीं आमकां लागून देवा कितू ग्लोरी जाता आसतली देव कितू खुशाल जाता आसतलो तर जोनी ना खंय गेल गो देव कितू खुशाल जाता आसतलो चोय हांवें कितें केलें तें हांवें बरें कोन्न मोनिका बरें कोन्न रचिलें आनी टोनी बरें कोन्न गायलें सो वी आर गॉड्स क्रिएशन God has देवान आमकां रोचलें आनी देवान आमकां रोचलें ती व्हडलें पर्पज दिला आमकां व्हडलें काम करपा रोचलें आमकां बेस्ती रोचलो नाय ताणें वयव ना Oy. सो आम कितकोन कोट्टा आम देवागे भुरगीं म्हण आम कितकोन कोट्टा न्ही देवागे उतर वाचया ओके जेनेसिस 1:26-27 Sister. बायबलांतल्यान वाचिता. वाच बाय Genesis 1:26 and 27. 27 yeah देवान म्हणलें आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर अंतरावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली Praise Praise God. So देवान म्हणलें चोय आतां आमगे कोण भुरगीं जालीं तो सारको मामी भाशेन सोदा सारको डॅडी भाशेन सोदा सारको हेज भाशेन सोदा सारको ते आंटी भाशेन सोदा ते श्यामाचे भाशेन सोदा शापाचे भाशेन सोदा म्हणटाय आमी न्ही ओय Praise God. देवान चोय काय बरें म्हणलां आसतलें आतां आमी हांकां आमचे सारके रोचया सो हांव म्हाका पर्सनली सोदा देवान तशें म्हणलें जाल्यार आय मस्ट बी लायक गॉड
हांव थोडें सारकें देवा भाशेन दिसोस आसतो मुगे सगळें मन मुगे काळीज देवा भाशेन आसतलें सो पूण हांव एक पाट कोत्ता कितें पातोक कोत्ता तें देवागे न्ही चोय सो तेदो मागीर कितें जाता आमकां उगडास येता हा आमी कोण म्हण वय ना सो देवान आमकां आपणा सारकी रोचलें देवा सारकें रोचलें जाल्यार आमी आमचे मोना वायट ना आमची मोना आतां टोनीन सांगिल्ले भाशेन राग ना आमची मोना शांती आमची मोना संतोष आमची मोना उमेद कितें कोरपाक हा आतां हें करया तें करया म्हणजे आमकां पर्पज दीन संवसारां हाडलें ती आमी फुलफील करपा आमी उमेदीन बोल्लें कित्याक आमी देवा पासत काम करपा मुखार सरलें वय ना सो तो म्हणटा दुयेंस जाता तो आमी म्हणटाय हा म्हाका हें जालां सारकें डिटेल ते दुयेंसा ओरिजीन तें डेस्टिनेशन पावच पयलीं आमी ती जर्नी सारकी डिटेल कोत्ताय सारकी पूण तेदो आमी चिंतपा जाय देवान आमकां आपणा भाशेन रोचलें देवा दुयेंस आहा ना देवा दुयेंस ना देव पवित्र सो देवान आपणा भाशेन आमकां रोचलाय म्हणल्यार आमकांय पवित्र जावपा रोचलें आमी पवित्र जावपा जाय तें पातोक आहा तें आमी खुशीन उडोवपा जाय धुवन उडोवपा जाय तें आनी तें करपा आमी आतां वड 27 वाचिल्या वय ना आमकां अधिकार दिला ते जनावरांचेर ते नुस्त्याचेर ते मासडेचेर सगळे आमकां अधिकार दिला पूण अधिकार दिलो ना कोणाकू आमकां कोणाचे अधिकार दिलो ना मनशाचे आतां आमच्या सांगपा जायना तें जोनिना हें कोत्ता जोनिना तें कोत्ता नो जोनिना इज गिवन अ फ्रीडम टू चूज हाव शी वॉन्ट्स टू लिव हर लायफ तेगे जिवीत कितकोन जियोवपा जाय तें तेका देवान फ्रीडम दिला सत्या दिल्या तुका जाय ते भाशेन तूं कर पूण मुगे उतर हे भाशेन सांगता मुगे उतर हे भाशेन उलयता मुगे उतर तुका उगडास कोत्ता तें सगळें तें उतर आमकां दिलां अधिकार आमकां दिला आमकां दुयेंस जाता आमी तें दुयेंसा सांगपा जाय खुशीन सर हांव म्हाका देवा भाशेन रोचिला तुका अधिकार ना मुगे लायफान येवपाक चल वस सो ते भाशेन उलोवपा जाय कळ्ळें सो आमकां सदां उकडास करपा जाय आमकां डोमिनियन दिलां पूण आमी बसून कितें कोत्ताय नियाड कोत्ताय देवाचे नियाड करपा तो आमी त्या दुयेंसाचे नियाड कोत्ताय ते आमकां कितें प्रॉब्लम आहा तेजे नियाड कोत्ताय आमकां कितें आमकां सॉल्व करपा जायना तेजे नियाड कोत्ताय आनी आमी ओस्कोत जाताय देवाचे नियाड करपा आमी सोताय प्रेज गॉड सो उगडास दर्या सदांच आमी देवा भाशेन रोचलोली रोचना देवान आमकां आपणा भाशेन रोचलें सो कितू संतोष बोगल आसता तांकां आदाम आनी एवे आपणा भाशेन रोचीत तेदो न्हू कित्याक ताकाय कंपनी जाल्लो आसतली तो तांकां रोचीत तेदो संतोशान बोल्लो आसतलो कितू जॉय जालो आसता ताका आपूण केलो काम परफेक्ट जालें आपूण मनशां रोचिलो बरे भाशेन जालो वंडरफूल ब्युटिफूल ऑसम बरें दिसलो आसता ताका न्ही पूण मनशान कितें केलें ताका घात केलो ताका वायट केलें ताका डिसअपॉयंट केलो दूख दिलें आनी तें दूख दिलें हो एक स्क्रिप्चर म्हाका लागोता सारको जाणो जेनेसीस 6:5-7 सो हांव सदां चिंतां चोय बायबल वाचनासतना चिंतां म्हाका देवा कितें जालो आसतो काय एकल्या फाटल्यान एक ते एवेन केलें मागीर ते सैताना अधिकार दिलो सगलो मागीर तो जाग्यार जालो मागीर कितें जालो आसतो काय म्हणजे आतां म्हाका उतर ना ते दोन चिंतां आतां पूण हो स्क्रिप्चर वाचलो तशें म्हाका एकदम दूख जालें जाणो आमकांय जाता आमगे भुरग्यान कितें वायट केलें जाल्यार आमकां एकदम दूख जाता आमकां कोणेय गोच्चे मनशांचोय आतां टोणीन सांगिल्लें ते भशेन फॅमिली मनशान कितें म्हणलें ना म्हणलें आमकां दूख जाता वय ना आतां हो देव आमगेलो आमकां आपणा भाशेन रोचिता आनी आमी ताका घात कोत्ताय एकल्या फाटल्यान दुसरोय आमी ताजे
बदमाश जाताय ताचे आमी वायट कोत्ताय ताका पातक कोत्ताय आमी ताका नाकतें आमी कोत्ताय आमी पातकां जियेताय आनी तो मागीर कितें जाता दूख जाता ताका वाच बाय प्रितुमेर मनशाचें खोटेपण चोड वाडलां म्हूण आनी दीस रात ताच्या मनांत वायटोव्यो येवजण्यो गोळटात म्हूण सर्वेस्परान पळयलें आपणे मनशाक रोचलो म्हूण सर्वेस्पोर दुखी जालो आनी ताचें कालीज कोंतवलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो हें म्हाका जाता हें वाचलो तशें म्हाका म्हणलें पोर थिंग्स दॅट्स सो सॅड ताका कितें जालां आसतलें न्ही एकलो मनीस पूण बरो कोन्न हें जालें ना एकल्या फाटल्यान सगळे मनशान वायट केलें पातो काडलें आनी पातोक चडत रावलें त्या सोयतानाक अधिकार दिलो तो सोयतान चोय आतां कितें जालें तो येता स्नेक जाता भितू येता लडू येता आपणागे भाशेन आनी बरेपणान तो आमगेले ओतमे कॅप्चर कोत्ता बरे तोट घेवन येता आनी मागीर आमकां घाता भितर कळ्ळें आमकां कॅप्चर कोत्ता सारको. सो ते भाशेन ताका जालां आसतलें कितू दूख जालां आसतली देवाक कितू आपणा भाशेन रोचलेलो मनशा पूण चोय तेणें दूख कितकोन सोशिल्लें आसतलें आतां कितें कोरया आतां तो कितें कोत्तलो तो मनशाचे आनी ट्रस्ट केलो ना आसतो तेणें आमी म्हणटाय न्ही फातिमा हांव आनी तुका ट्रस्ट कोन्ना तुका आनी ट्रस्ट कोरिना हे भाशेन म्हणटाय आमी मनशाक आमी ट्रस्ट कोन्नाचे हांव ट्रस्ट कोन्ना ताका जाता देवाक कितें केलां आसतलें आमी देवाक कितें केलां आसतलें कितू दूख दिलां आसतली ताका कितू तागे काळीज दुखोलें आसतलें पूण आनी मनशाचे चोय आतां मनीस तागे रोचना तो रोचणार पूण मनशान आनी धरलो ना मागीर तो कितें कोत्तलो हें म्हगे चिंतप अशें आं तो आतां कितें कोत्तलो मनशा आनी ट्रस्ट करपा नाका ताका कितें पूण तें नोआ चूज केलो कितें पूण कोण डिस्ट्रॉय करपा जाय सगळें मॅनकायंड आनी तेणें आपणागे प्लॅन केलो ते नोआ बोट बांदपा लायली आनी तेणें सगळें फ्लड घायलें आनी वॉश केलें बरें हा मागीर जेजू कितें कोन्न येयलो तें मागीर चिंतप मागीर चोय बरे भाशेन तेणें आतां चिंतिल्लें आसतलें आतां कितें कोरया आतां आपणाक कोणाकू पूण धाडपा जाय कोण वयतलो सो हें हांवें आयजाया 55:8 घाली तेगे चिंतना आमगे चिंतना भाशेन न्ही आयजाया 55:8 घाल तोर मोजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी मोजो वाटो तुमचो वाटो न्हय उलयता तो सर्वेस्पोर. चोयलां मागीर दुसरें 8-9 जितले मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना भोवन व्हरती. प्रेज गॉड. सो तो चिंतू लागलो आसतलो कितकोन आमी चिंताय ते भाशेन तो चिंतिल्लो ना ताणें तागे चिंतना सोदां वयर तो तागे चिंतना सोदां आमगे चिंतनावन वयर तो जाण न्ही आतां मनशान ताका बॅक स्टेप केला सो तो चिंतीत आसतलो कितें करपाचें हांव तुमी चिंताय तशें करून चिंतना पूण तागे चिंतप सुपर नॅचरल कळ्ळें मागीर ताणें म्हणलें कोणा धाडया आतां हांव कोणा धाडटलो सो आयजाया 6 चोया तो म्हणजे अशें कोन्न आतां इमॅजिन करपा जाय आमी हे भाशेन कितें कोन्न जेजू येयलो मागीर आमचें कितें केलें तें आयजाया 6:8-13 प्रेज गॉड. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो तो अशें म्हणटालो कोणाक धाडूं आमच्या नांवान वचूंक कोण आसत
हांवें पोर्तिपाळ केलो. हो पळय हांव आसा, म्हाका धाड. ताणें म्हणलें, वच आनी ह्या लोकांक सांग, आयकात, आयकोत रावात, पूण तुमकां कांय समजोचें ना. पळयात, पळयत रावात, पूण तुमकां कांयच कळचें ना. ह्या लोकांचें काळीज निबोर कोर, तांचे कान बेरे कोर, तांचे दोळे कुड्डे कोर. ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक येतलें, मोनान तांकां समजतलें, आनी म्हजेशी परतून येवन ती बरी जातली. Praise God. So, हे गोडे तो आमकां म्हणना आसतलो. हे कित्याक म्हण तो आतां विचारता आसतलो, बरें व्हडले प्रॉब्लेम जाला, कोण वयतलो, कोणाक धाडचो? तुमी आतां इतू जाण आहा हिंगा, मुगे उतोर आयकिल तुमी, कोणाक धाडचो, कोण वयतलो मुगे काम करपाकू? हे भाशेन देव आमकां गोड म्हणना आसतलो. हू इज रेडी? रेज युअर हँड. कोण वयतलो? प्रेज गॉड. सो आमी आतां वयर काडपाचो, हांव वचोय, हांव आहा हिंगा. आमी लायन करपा जाय, कित्याकू आमी जाणोय देवागे मोग कितो. देव आमचो कितू मोग कोत्तो आमकां खबर आहा, आमकां सांगपा नाका. देवान ते मोगा पासत आपणागे पुता धाडला, तें जाणोय आमी. पूण आमचें कितें येयलें, आमी फाट सोत्ताय. हे ना ना ना, हांव मागीर कोत्ता, तूं आतां कर, हांव मागीर करया. देव आमकां विचारता आसतलो, चोय मुगे बरें काम आहा, कोण कोत्तलो? ते कान बंद जाले ते कोण उगडटलो? दोळे बंद आहाय ते कोण उगडपा रेडी आहा? जाल्यार तेका आयकूं येयल मुटरी मुगे उतर ती आयकतली सारकें. आनी तें उतर वाडयतली, चडयतली, मुगे नांव पयस पावयतली. कोण वचपा रेडी आहा? आमकां विचारता आसतलो हे भाशेन. मागीर देवा विश्वास ना जालो कोण मनशांचेर, आपण आनी पातये ना, आय डोंट ट्रस्ट देम. मागीर तेन प्लॅन काडला आसतलो, हांव मुगे भुरग्या धाडटा, मुगे एकलो भुरगो, हांव ताका धाडटा. कित्याक ताजेर म्हाका विश्वास आहा. कितू म्हत्वाचो, कितू मोलादीक, कितू मोगाचो बाप आमगेलो. आपणागे भुरग्या पासून सॅक्रिफायस करपा फाट रावना. आनी आमी कितेंय करूं, आमकां बोगसुपा फाट रावना. खंयचे माती आहलोली, शेण आहलोली आमी, आमकां आतां दोन वयर काडलें, विंचून काडलें तेणें. आतां आमकां विचारता, कोण वचपा रेडी आहा? मुगे काम करपाक कोण रेडी आहा? हांव आहा तुजे बरोबर, कोण रेडी आहा मुगे काम करपाक मुखार वचपाकू? हें आमकां विचारता आसतो तो. तेगे आवाज आमकां आयकूं येता आसतलो, पूण आमी म्हणटाय, राव मातशें राव, म्हाका आतां काम आहा, म्हाका मुवी वचपा जाय, म्हाका हें करपा जाय, म्हाका हें सिरियल चोवपा जाय. मातशें राव, देवागे काम मागीर, मुगे काम पयलीं कोत्ता. ते वडाज करपा जाय कायलीचेर. प्रेज गॉड. Praise God. प्रेज जीसस. सो पूण तो चोय पूत आहलो तो बापा पगली ऑलरेडी आहलोलो. आतां आमी हिब्रूज 10, 5 and 7 घालया बाय. आतां स्क्रिनाचेर घालपा जाता. होय होय. सो हांव बसून चिंता आसता, हांव पवित्र आत्म्या, हांव चिंतीत आतां, हे भाशेन लायफ जालो आनी जेजून आमचे पासत कितलो सॅक्रिफायस केलो, एकल्या पुता धाडलो आमचे पासत, आनी तो फाटी रावन तो मुखार ते खुर्साचे गेलो, लोगोत वारोयलें, सोगलें आपणागेर दिलें. ती ग्लोरी आहलो ती आपणागे देवपण सोडलें आनी आमचे बगलेन मनीस जालो. व्हडली राजाकू हिंगा व्हडले प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आहा तांकां ही हिंमत आसतली हे भाशेन ल्हानपण धरपाकू? ना. देवपण सोडलें आनी मनीस जालो, ल्हान जालो आमचे पासून. तो हिब्रूज 10,
5 and 7. 5 to 7. ह्याच पासत संवसारांत भितर सरताना जेजून अशें म्हणलें, येवन आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. होम आनी पातकां पासत बोलयो तुका मानोंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. पुस्तकाच्या कवळ्याचेर म्हजे विशीं अशें बरयलेलें आसा, तुजी खोशी करूंक देवा हांव येता. Praise God. So हे वाचता आसता हांव इमॅजिन करता आतां चोय थिंग जेजू म्हणटा देव म्हणजे जेजू आतां ग्लोरियस न्ही तो देव हय. तो देव ग्लोरी आहा तेका. सो तेका आतां कूड जाय. तो आमचे भाशेन जातो जाल्यार तेका आमचे भाशेन कूड जाय. सो देवान चोय मारये कितको वेंचून काडली. ते आमची मनशा भाशेन तेका जल्म हाडपा. सो देवागे प्लॅन चोय काय बरो. फंक्शन जालो कितकोन तागे प्लॅन जालो. कितकोन त्यान मनशा चूज केलो. ते गोरबांत ते भुरग्या रचून हाडपाक. आनी सारको मनीस पसून तेका 100% मनीस कोन्न तेका संवसारांत जल्म हाडलो. सो संवसारां भितर सोदता आसतना म्हणटा जेजून अशें म्हणलें, येवन नान भेटोवन तुका नाकाय, पूण तुवें एक कूड तयार केली. कूड तयार केली. होम आनी पातकां पासत बोलयो तुका मान नाय. तूं कितें कर, वाती लायल्यो हें लायल्यो तुका मान नाय त्यो. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येता. तुमकां म्हणपा नाका वच हांव येता. हांव रेडी आहा. हांव रेडी आहा तुगे काम करपाक. म्हणपा नाका आमकां ओर्रान म्हणपा नाका. जेजू आमकां मेलो ते रोगतान मेलो. कितें आमी कोत्ताय तेका देव आमगे व्हडपण घेता. आमी देवाक ग्लोरी दिताय. सो म्हजे विशीं अशें बरयलेलें आसा, तुजी खोशी करूंक देवा हांव येता. सो देव बाप, देव जेजू पूत आनी पवित्र आत्मा ऑलरेडी बारबो आहाय ते. सगळे पार्टी ते ट्रिनिटी दे आर टुगेदर. पूण कितकोन चोय जेजू धाडलो तो आमचे भितर आमचे मदें. कळ्ळें कूड दिली तेका. आतां आमी जॉन 1 घालया बाय. जॉन 1:1. सो ती कूड दिली आनी ते उतोर आहलो ते ती आमकां जिवीत दिलें. जीव मनीस दिलो. जेजू दिलो. देव दिलो. 100% ताका मनीस केलो. आनी ओरोंबासान पयलो आहा तो. गो बाबा. ओरोंबाक सगळे रचने आदी सोब आसलो. आनी सोब देवा सोवे आसलो. आनी सोब देव आसलो. प्रेज गॉड. सो हे आमी जाणोय आतां ओरोंब सुरवात जाचे पयलीं संवसार रचीच पयलो देवान एक उतरा वरवीं संवसार रचिलो. उजवाड जा म्हणलें. उतर भायर काडलें. सो ते उतर जेजू. कळ्ळें. पवित्र आत्मा हॉवर जातालो सगळे हेजेर. तो पवित्र आत्मा जेजू आनी बाप तिगोय बारबर सदांच ओरोंब रचने आदी सोब धाडलोलो. सो दुसरोय वाच. ओरोंबाक एंड 3 ऑल्सो. ओरोंबाक तो देवा सोवे आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात. आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे रचून आयिल्लें कांयच ना. कांयच ना. एक पासून वस्त ना. सो हे उतर आमी वाचताय ते एकदम प्रेशस. देव जिवीत देव आमी वाचताय ते बोटलायन ते सामके थिंक 14 चोय सकाळ 14 गेल जाल्यार ते देवागे उतर एकदम मोलादीक. आनी ते आमकां मेळ्ळां. आमी ताजें सूख चोयलां.
आम तें सूख भोगिलां आमगे जिवाक भोगताय तें आमी कित काय बरें टेस्टिमनी तेल पडलें आनी हें जालें मुगे बोट हें जालें देव तर आमकां नाहलोलो आमी रडटालोलीं आमी हें जातालोलीं आतां जाल्या पासून आमी कित कोत्ताय जेजूगे कोश्टां उगडास कोत्ताय जेजूगे रोगतां उगडास कोत्ताय जेजूगे मोगा उगडास कोत्ताय जेजूगे उतरां उगडास कोत्ताय म्हणल्यार आम जेजू सोदूं वयताय चोय म्हाका कितें जालें तें चोय तें उतर हुंयचें तो स्क्रिप्चर केन तें रोगोत आमी जिवीत कोत्ताय सो 14 चोय सोत मनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें तिकाण केलें ताची मोहिमा आमी देखल्या ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा दोयालायन आनी सोतान भरलोलो तो दिश्टी पडलो प्रेज गॉड सो ते मोहिमा सोबत मनीस जाल म्हणटा आनी आमचे मद तिकाण करून आहा तें उतर आमचे भितो आहा तिकाण करून आहा आनी ती मोहिमा आमी त्या उतरा मोहिमा चोयल्या आमी सगळे उलयताय ते मोहिमे खबर सगळे उलयताय आमी ते मोहिमे खबर एक पाट तें उतर तुज कानार पडलें तुज काळजां भितो गेलें तूं तें उतर उलोवपा लागता तूं उलयत तितू तें उतर चोडटा वाडटा आनी तुगे जिवीत बदलता तुका निवड करता तुका जिवीत दिता तुका तान दिता भूक लागत तुका आनी आयकून दिसता पूण मागीर ते सगळे आयकता सगळे बरे भाशेन कोत्ता मागीर तूं कितें कोत्ता आयकिल तें खूंय घाता आयकिल तें कितें कोन्न उजार कोत्ता म्हाका एक काम करपा जाय जेजू केलें तूं आतां वयर काडटा खबर ना प्रेज गॉड सो आमी जॉन 15:3 वाचया 3, 7 and 16 सो हें आमकां जोण एकल्या देवागे उलो कळ्ळें देवागे आमकां उलो आतां हांव उलयत चोय आतां हांव तें हांवें आज पवित्र आत्म्या म्हणलें हांव कांयच रेडी करपा ना तूं म्हाका दी उतर आनी हांव तें उतर उलयतां कळ्ळें आनी ती आख्खी ट्रेल येता कित्याक म्हजें मन हांव जाणो आतां कितें सांगपा जाय तें तो पवित्र आत्मा आमकां उजार करता तो आमकां सांगता आपणागे भाशेन ल्हानपणान ल्हान आवाजान गो बाबा हांव तुमचे लागीं उलोयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात प्रेज गॉड आतां टोनी तर तें भांगार मेळनासलोलें कसो राग येता आसलोलो जालें झगडीं मुगे तें म्हाका जाय तें म्हाका सांगिल्लें ताणें दी ब्ला 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 करून उलयता आसलोलीं आमी पूण बिकॉज तें उतर ताजे भितर आहा म्हण तो निवड जाला तें भायलें तें वायट म्हण तो जाणो तो चूज करपा जाणो आपण कितें करपा जाय तें रिएक्ट करपाचें रिस्पॉन्ड करपाचें तो रिस्पॉन्ड कोत्ता आतां उतर दिता पूण तो उतर सांगना वायट उतर उलयना तो देवागे उतर आपूण नियाळटा पयलो कळ्ळें आमी सगळे कोत्ताय हे भाशेन पूण आमकां खबर आसना आमी कोत्ताय म्हण सो आपूण उलयलें त्या उतरा वरवीं आमी नितळ जालें म्हणटा आमी नितळ जालें भितरल्यान भायल्यान तें देवागे उतर आमी निवड कोत्ता आमी कांयच करपा नाका आमगे एफर्ट कांयच ना प्रेज गॉड आतां 5 चोया सॉरी 7 नॉट 5 7 तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें प्रेज गॉड रेगून राव म्हणटा मुगे उतर तुगे काळजां रेग दी म्हणटा आमकां कोणें आतां आमगे गोवानो कितें म्हणलें आय लव यू म्हणलें वा कितें म्हणलें तें उतर आमी चिंतताय न्ही बरें कितें म्हणलें आमी काना कडेन दवरताय तें आनी ताणें म्हाका कितें म्हणलें बरें दिसता
हें जाता म्हणजे आमी हें कोत्ताय खुशाल जाताय आनी ते पोतून ते उतराचो उगडास कोत्ताय. सेम वे ते दोतोरान आमकां रॉंग रिपोर्ट दिल जाल्यार आमी उगडास कोत्ताय, त्या उतरान नियाळ कोत्ताय. पूण जेजू कितें सांगता आमकां, मुगे उतर घेयाय आनी तुजे भितर रिगून दवराय. ते भायर काड नाकाय, भितर रिगून दवराय. तें उतर भितर वावर कोत्तलें आनी तुमकां तें उतर घेवन तुम कितें मागताय तितलें तुमकां मेळटलें. त्या उतरा भायर कांय मागनाकाय तुमी, ते उतरां आहा ती चावी. सो तो आमकां सांगोचोय काय भशेन, म्हाका रिगून रावाय, म्हाका सोडून वचनाकाय, मुगे उतर आयकाय. आनी मागीर कितें कोत्ता, हो सगलो पोंदरा टायम मेळटा तो वाचाय हो स्क्रिप्ट, हो बरें डीप मिनींग आहा ते जॉन 15. सो सोड कितें सांगत तो चोया. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कोडे तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. प्रेज गॉड. सो आमी विंचून काडलो न्ही, देवागे विंचून काडलो भुरगीं. आमी देवा विंचलो ना, बरें तुका आयज तूं मुगे देव, हाल तूं मुगे देव. ना 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 ना, आमकां ताणें विंचून काडलें. जाल्यार हे आतां आमकां फातिमा सांगता, फातिमागे जिवीत ताका सोंप जाता आसलोलें ना. ते विंचून काडलो म्हूण तें उतर ताजे भितर आहा ते उतरां ताका फोड दिली. ह्या टायमार ताका धीर मेळ्ळो, ह्या टायमार ताका सोक्ती मेळ्ळी, ह्या टायमार ताका ती वेंग मेळ्ळी, ह्या टायमार ताका आदार मेळ्ळो, ह्या टायमार तो हात मेळ्ळो, त्या हातान ताका वयर काडलो तो रायचस रायट हँड. जेन्ना हो टायम ताजेर येयलो त्या टायमान ताका तें उतर गरजे पडलें. जरी तें उतर तर ताका नासलोलें, तो सैतान येतालो, तो येतालो ताका अटॅक करपाक, येतालो ती भिरांत घेवन येवपाक. पूण तें उतर तें जाण आसलोलें. ताका देवान सांगलोलें, चोय तूं कापूण विंचून काडला, तूं कोणाक गेल्लें न्ही, तूं मुगेलें. तुगे नांव मुगे थाटार आहा, हांव जाणो तूं कोण तें, आनी तूं कितें तें म्हाका खबर आहा. आनी तुका हांव उलयतां कोणालो आवाज तूं आयकनाका. प्रेज गॉड. आनी ते इंगेन आमकां सांगिल्ले ते भाशेन आमकांय ताणें धीर दिलो. तें ओगी रावलें ना, तेगे धीर चोयन आमकां शक्ती मेळ्ळी. वाव, देवागे उतर काय बरें. आमी म्हणटाय न्ही आमी उतरां आहाय आनी कितें आहाय म्हण. आयज हांव एक धाकलोसो एग्जाम्पल दितां. ही बायल आतां हिंगाची पत सावन ते बॉम्बे गेला आनी बॉम्बे गेलो तें तागेलो पाय मेलो. तें म्हणजे देवागे आवाज चोय कितें कोन्न आयकूं येता तो. आमी विंचून काडलो, स्क्रिप्चर हांव ताका सांगता आयज सकाळीं. सो सडनली म्हाका फोन केलो, तागे एक फ्रेंड नाय जायशी, ते म्हाका फोन केलो म्हणटरी ते म्हाका सांगता कितें. आतां तें म्हणपा लागलें आपणाक एक काम जालें, आतां आपणाक हिंदी वचून दिसता. आतां सकाळीं सांगिल्लें ताणें म्हाका आपणा हिंदी वचून दिसता म्हण. हांवें म्हणलें ओके हिंदी वचून दिसता, आनी ताका पयशांचें मातशें तागेली डिफिकल्टी आहा. सो आय सेड ओके टिकेट बऱ्यो म्हारग आहाय आनी कितें म्हणलें. ओके या म्हणपा लागलें. मागीर कितें केलें ताणें, आनी मातशें आफ्टरनून जाता म्हणल्यार फोन केलो, म्हणलें या आय एम गोईंग नाव म्हण. हांव आयज आपूण भायर सरता म्हण. ओ हांवें म्हणलें वाव ओके वॉट टायम यू लिव्हिंग. मागीर सांगिल्लें ताणें म्हाका वयता म्हण. चोय सगळे पाट ताणें म्हाका सांगिल्लें आपूण एअरपोर्टार आहा, आपूण घारा पावलें ना सिंगापूर आहा, आपूण घारा पावलें. बरें, ओ इट्स नायस टू बी वीथ माय पेरंट्स. आतां तेगे आनी एक 4 वरांनी आतां हांव कामां आहा. म्हाका सकाळीं हांव फोन चोयता म्हणल्यार मरिया माय डॅड इज गॉन टू द लॉर्ड, ही मेसेज. हांवें म्हणलें वाव वॉट. सो हांवें फोन केलो ताका, कितें जालें. आय सेड तुवें म्हणलें ना म्हणलें तुगे पाय दुयेंत आहा म्हण. सो ते मागीर म्हणपा लागले ना आपणाकू खबर नासलोली पूण आपणा हो आवाज येयलो वच म्हण. आतां पाय आसलोलो 82
आनी माय आहलोली 80 वर्सांची ती पायक चोयताली. आतां ती आपणा जाय तें कोत्ताली, जेवन आहली हाय नाहली कळ्ळें. सो गॉड नोज आनी ती ताकाय सारकी इन्फॉर्मेशन दिन आहलोली आसतली. सो बरें हा. सो म्हाका सो हे बायलेकूच हांव जायते शिकोतां. ती हांव उलयता ते भाशेन स्क्रिप्चर उलयना, पूण देव आहा म्हणटा, गॉड इज दे म्हणटा. सो आतां तिकोडे फायनान्शियली ती बाडी ब्रोक. ती म्हणटा तूं कित सांगतो, कित सांगोच तुका म्हणटा, पण थोडे पयशे वयलोले म्हणटा हिंगसान. आयज सांगोत ते म्हाका, आतां म्हयनो जालो, आतां ही खबर जाली मिड मार्च जाली. आतां ती मे येवपा आहा, सगळी तांगे कोण तांकां खंयचे होमाक घान बी ते येवपा आहलोले परतून. आयज म्हाका सांगोत ते आपूण तुका सांगूच काय म्हणटा, मोरना म्हणटा देस पेज तेगे आलमारी आपूण दवरले ते पयशे तशेच आहाय. 50,000 रुपीज एक्झॅक्टली ताणें मोडलो नाय ते पयशे थिंगा आहाय. आतां ते जालें, मोरना दिसपेस जालो. ओके, आतां हें करपा जाय, मायंगे करपा जाय आनी कितें करपा जाय. सो पयशे आपूण कांयच मोडलो ना. आयज म्हाका सांगोत ते आख्खो म्हणटा टायम आपणा गेलो, पयशे आपणा मेळ्ळे, तेगे फिक्स डिपॉझिट, तेगे हें तेगे तें. एंड यू सी म्हणटा हाव गुड आवर गॉड इज. हाव गॉड न्यू वॉट आय वॉन्टेड. हाव गॉड न्यू दॅट आय डोंट हॅव मनी. आनी आपण पयशे वयलोय ते म्हणटा हातू लायलो ना तांकां. दॅट मनी इज स्टील दे मरिया म्हणटा. सो यू नो आनी हे भाशेन तें सांगोत म्हणल्यार म्हाका देवागे मोग वाडोता. ओ गॉड इज सो लविंग, गॉड इज सो मायटी. देव जाणो आमकां कितें जाय तें. देव आमगे काण ना पूण आमकां दिता. सेकंड थिंग हांवें कितें म्हणलें ताका, तें गेल ते दिसू तेगे पाय मेलो. ओके, आख्खो ओद म्हयनो तर पाय साफर जायन उरलोलो. ताकाय त्रास जाता आहलोले बड्या आनी ताका मायंगे करपा जाय आहलोलें. सो गॉड गेव हर पीस. जॉन 14:27 पीस आय लिव विथ यू. हांव मुगे शांती तुका दिता. लोक दिता ते भाशेन दिना, पूण तूं भिनाका. सो ते म्हणटा आतां तूं उलयत म्हण आपणाक कोट्टा, पूण आपणा तें ऑलरेडी जाल म्हणटा. 14:27. सो हे भाशेन आमकां देवान विंचून काडलें. देव जाणो आमकां कितें जाय तें. देव जाणो आमकां कितें दिवपा जाय तें. देव काण कितें नाका तें काण ओत्ता. ते मनशा बोले तुका सोयरीक वच नाका, ते मनशा काडटा. हें मुगे सारकें हांव जाणो देव काडटा म्हण तुगे लायफांतलो मनशांक. जरी देवा नाका तूं उतरां आहलो मनीस वायट उलोयन तुका टेम्पटेशन जायन, तुका हेडेक जायन, God removes people from your life. कळ्ळें? चोय वाच बाय. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तोशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें कालीस उत्सांबोळ जावन दिव नाकात. सोगली भिरांत सोडात. Praise God. प्रेज गॉड. आनी चोय आमी आतां हिंग एकठांय जालें. आमी हिंग एकठांय कित्याक जालें, देवागे प्लॅन आहा आमी एकठांय जावपाक. हो देवागे टायम, हो टायम आमकां देवान केला. आतां तुमी बरें रांदिल आसतलें आनी केलां आसतलें सोराक आनी रोसा कोडी, कितें एक डीश केला. देवान आमकां हिंगेन बाफे केल्या, हिंगेन टेबल ले केला, हिंगेन व्हडलें मेजर जेवण केलां सारकें बरें ब्युटिफूल. सामकें हें करूं जायना ते भाशेन. कितें आमकां देवागे उतर आमगे काळीज बोल्लां. उत्सांबोड जायना काय म्हणटा, भिरांत दवरना काय म्हणटा, शांती. आमी जाताय उत्सांबोड, पूण उगडास करपा जाय. शांती शांती. आतां हांव म्हणपा शिकोता, हो स्क्रिप्चर मुगे सारको अलायव जाला. हांव म्हणटा शांती, पीस 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 आय लिव विथ यू, माय पीस आय गिव टू यू. पीस म्हणलें सामकें काम जाता. सो जोण एकल्यान तर आमी इल्लोसो एफर्ट केलो न्ही, कितें प्रॉब्लेम येता. ओ तें कित्या जालें, तें म्हाकाच कित्या जाता. हांव म्हणटा स्क्रिप्चर सांगोत तें म्हाका कित्या हे भाशेन जाता. तुगे पीस पिड्यार तूं क्वेश्चन कोत्ता. शांती. डोंट वरी, डोंट वरी. कित्या आमगे लायफान एक एक पाट प्रॉब्लेम येताय. कित्या येताय ते
कित्याक आमकां एक एक पाटी गिफ्ट उणें हाय द स्पिरिट होली स्पिरिटागे फ्रूट आमगे पेशन्स कायंडनेस जेंटलनेस जॉय पीस आमकां उणें हाय ते आमकां मॅच्युअर जावपाक वी आर पुट इन दॅट सिच्युएशन देव आमकां हाडटा आनी थिंग दोत्ता ओके आनी मुनश धाडटा हें करपाक कळ्ळें एकलें येता आनी एक उतर उलयता दुसरें येता दुसरें उतर उलयता मागीर देव तुगे पेशन्स टेस्ट करता आतां कितें कोत्ता आतां कितें कोत्तलो हांवें कितें उलयचें ओग रावचें हांवें बरें दिलें ताका कितें केलें तुका देवान सांगलोलें पीस तुवें कितें केलें पीसच केलें प्रेज जीसस कळ्ळें हे भाशेन सो शांती आमी कांय ना आमी देवागे भुरगीं आमी शांतीन रावपाचें आमी सो ती शांती बेश्टी येना ती शांती आमी भितो घालूंक जाय ती शांती आमी भितो उडोवपा जाय कितको उडयतलो देवागे उतर आयकून आनी आयकून आयक उलय आयक उतर उलय कांय उतर येना जेजू मुडी जेजूगे नांवाकू पावर आहा जेजू आर्गां जेजू मोहिमा जेजू दिनवास प्रेज गॉड आनी एक बरो लागल म्हाका स्क्रिप्चर जॉन 17:21-22 सो आमी जेजू खबर उलयताय न्ही कित्याक ताका गरज आसलोली येवपाकू हातूर काडपाक कित्याक गरज आसलोली आपण वयत म्हणून आसूं बापा तेन्ना तुका फोटोयल न्ही आतां आनी कित्याक तूं बेजार कोत्ता कित्याक बेजार जाता तेंचे पासो तूं म्हणपा जातालें पूण जेजून म्हणलें हांव वयतां हांव वचून तेंचे बगले रावतां तेंचे पासत हांव सोशितां सोगलें आनी मुगे उतर थिंग दोत्ता पवित्र आत्मा तांकां दिता आनी हांव येतां काय बरें केलें सो गो बाबा जॉन 17 John 17, sister, Yeah. please. 21-22 सो चोवपा गेल्यार चोय आमकां दिसता कॉम्प्लिकेटेड म्हण पूण देवागे उतर काय बरें सो ब्युटिफूल सो ऑसम सो वंडरफूल आनी आमचे भितर कितें बरें आहा तें हाडटा काण आम कितें भितर आहा तें आमकां पासून खबर आसना पूण तें उतर जाणो आमकां कितें आहा तें आमकां कितें दिलो आहा तें कसो गिफ्ट दिलो आहा तो प्रेज गॉड चल वाच बाबा ती सोगली एक जावं जशें तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा तशेंच ती आमचें सोवें एक जावं आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार बावार्थ दवरूं जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या प्रेज गॉड बरें दिसना आयकून तो म्हणटा तूं आनी हांव एक आहाय तशें तांकांय आमचे बगले एक जायन दी तूं आनी हांव बाप आनी पूत हांव वयता आनी तांकांय एकठांय कोत्ता आनी सगळे संवसारा मागीर आमचे पावाडटून दी तो वचून म्हणना हांव वचून तांकां सॉर्ट आवट कोत्ता हांव वचून तांकां जाग्यार घातां तेंगे मस्ती कोत्ताय ती हांव निवडायत तांकां अशें म्हणना तो हांव वचून हांव तांकां एकठांय कोत्ता तांकां एकठांय हाडटा आनी तांकां कोण दी तूं मुगे बाप आनी हांव तुगे पूत म्हूण तांकांय आमचे बगले एकठांय जायन दी Oh my God, how amazing is that? Praise Jesus. आनी मागीर चोय 22 चोय काय बरतें जशें आमी एक वाच जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या चोय आमकां मोहिमा दिल्या आमकां आनी कितें जाय भाटा बेंसा लागून झगडी करपा जाय भांगरा शिंगरा लागून झगडी करपा जाय
घरा बाटा लागून झगडी करपा जाय. मोहिमा दिल्या आमकां, देवागे मोहिमा आमको आहा. आनी तें पुरो खरें चोवपा गेल्यार आमकां कांयच नाका. आमी मातशे पयशे नाय जाल्यार पासून आमी म्हणटा आमकां पयशे नाय, म्हाका हें रीण फारीक करपा जाय, तें रीण फारीक करपा जाय. पूण तूं जाणा आतां हे बायलेगे एग्जाम्पल सांगता, कांय ना तिका खरें म्हणपा गेल्यार कांयच ना. पूण ती इल्लेशें कितें मेळ्ळें तें घेवन ती गेली आतां आपणागे माय पायक चोवपाक. ती जाणटे म्हण, पूण देवान चोय कितको राखयलें तिका. आतां हांव म्हणटा तिका आतां कोंकणी जायना, हांव आतां म्हणटा तूं येन देवा खबर उलोवपा जाय, तूं ना 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 ते पॅनलाचे बी येना अशें करून. म्हणजे हांव जुमार हा बी सांगलें तेंय ना. आतां हांवें सांगलें तेका तुगे सादेपणान देव तुका उलयला, तूं ये देवान कितें केलें तें तूं उलोवपा जाय. आतां कित्याक जायते लोक तुजे भाशेन आसोता जुमार वचना, तो कितेंय कोन्न तें उतर आयकिलें, वाव होय देवान खरें सांगता, कांयच नासलो कोडे बरें. आयज सांगत तें म्हाका तें रूम आतां ती घर साफ करपा जाय, व्हडलें घर साफ करपा जाय. आतां तें घर साफ करता जाल्यार पयशे जाय न्ही बॉम्बे थिंगा. ते म्हणटा आयज राती आपण चिंता म्हणटा तें तो रूम बी साफ करता, मुत्ता बी बेडाचे खंय. सो तें बेडा तें आपण काडून उडयतले म्हण चोवपा गेल्यार सकाळीं तो तांगे कामा येता तो येयलो खंय आनी सांगत खंय तें साफ करया म्हूण, हितू पयशे लागतले म्हूण, 800 रुपया लागतले म्हूण सांगिल्लें. तें हांव आतां आपण ताका 1000 दिल म्हणटा. पूण तूं चोय म्हणटा देवान कितें कोन्न ताका धाडलो, आपण ताका सोदलो ना, ताका आपण सांगिल्लें ना. ही पासून नीड म्हणटा देव जाणो आपणाक कितें जाय तें. सो आमी खरें 1.5 वर्स उलयलें आनी म्हाका एकदम जालें गॉड इज सो गुड, सो गुड. सो आमकां कितें जाय, ओ म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, आमी उलोवपा नाका. अरे तो म्हणटा तुका ऑलरेडी दिल मुगो बाये, चोय मुगो थिंगा ऑलरेडी दिलो हा मुगो. टॅप ऑन कर गो तूं, काड काय कित्या उबो रावत गो, लायटी बटन चिरोड मुगो तूं. आमकां उजार कोन्नाय आमी दिलो आहा तें आनी देखून सांडटाय. प्रेज गॉड. आतां आमकां सगळे गूण दिले न्ही, सगळे आमकां दिलां. कित्याक दिलां? हा तुका देवा उतर हा न्ही, तूं घेन थिंगा राव सुसेगाद, कोणाकू सांगूश बी आ ओगी राव. Praise God. नॉट द लायक दॅट. फाल्यां उठोत म्हणल्यार फातिमा देर उगट म्हणल्यार कोण मेळ्ळो थिंगा आनी सांगिल्लें आपणा हें जालें, सिस्टर मारियान सांगिल्लें बोटें जालीं. फातिमा कितें सांगतलें, ओय भोंग तुजें उठ्ठोलें. नो, तें उतर तुका दिल तें सांगपाक. चोय जेजून कितें केलां, तूं जाणो जेजून कितें केलें तें. सिंपल उतरान सांग तूं, व्हडलें प्रिचींग करपा नाका, सिंपल उतरान सांग जेजून कितें केलें तें तेगे रोगतान. प्रेज गॉड. ताका लागून आमकां विचून काडलें सांगपाक. इल्लीशी नॉलेज आमगे आहा ती उलोवपाक, ती भायर सोरना जाल्यार आमगे एडवान्स जायना, आमी वाडनाय, आमी थिंगा उत्ताय, आमी मुखार पावनाय. सो 1 कोरिंथकार चोया कितें सांगता तो, 1 कोरिंथकार 12:12. सो इव्हेंजलायज करपा जाय आमी, देवागे उतर उलोवपा जाय आमी, सांगपा जाय आमी दुसऱ्यांक देवान हें केलां, तूं कित्याक भिता? आमी भिताय कित्याक? आमी इगोजी गेली, आमकां कोणा नॉलेज नासलोली, आमी इगोजी गेली येयली देवाको मागिलां, हांव मागोत गो तुजे पासो तूं कांय भिनाका. पूण मागपा गरज ना, देवान आमकां भिकार केलो नाय, आमकां भिकार जाव म्हण सांगलो नाय. तुका दिल तो पावर उजार कोर म्हणला, तुजे भितू आपण पावर घायल म्हण सांगिलां. प्रेज गॉड. वाच बाय. खरेंच जशी मनशाची कूड एक पूण तिका जायते सांदे असतात आणि कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जाऊनय एक कूड घडटात, तसो क्रिस्त. तो क्रिस्त आमचे भितर आहा, तो पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा.
जाल्यार आमकां दिसपा जाय आमी तेगे सांडे. तेदूस हांव बोटा खबर सांगता, एक बोट जालें हांवें जेजू चिंतिलें, अरे म्हाका एक बोट जाल्यार म्हाका आख्खें दुखोता आनी हांव आख्खें पातोक कोत्तेदोन तेका कितू दुखोत जातलें. तेगे हांव नाकटा कुडक पासून न्ही, पूण तेका कितू दुखोत आसतलो. हांव नाका आसलो वायट उलोयता उतरां, तेका कितें दिसत आसतलें. सो आमी सांदे तेगे कुडीचे. तो क्रिस्त आमचे भितर जियेता. सो ते भाशेन आमी जियोपाकूच जाय ते भाशेन. आतां आमकां देवागे उतर आहा आमचे उजवाडा जावपा जाय. आमी निवड जावपा जाय. आमगे मन निवड जावपा जाय. आमी क्रिस्ता भाशेन जावपा जाय. आमी क्रिस्तांव. क्रिस्त हांव. कोंकणीन बरें जाता तें म्हणपाक. क्रिस्त हांव क्रिस्तांव. तूं कोण? तूं तूं तो? ना हांव क्रिस्तांव. क्रिस्त हांव. प्रेज गॉड. हांव क्रिस्त जाल्यार क्रिस्ता भाशेन उलय. क्रिस्ता खबर दुसऱ्या सांग. हांव क्रिस्तांव. सो दुसऱ्या जेजू खबर उलय. क्रिस्ता खबर उलय. दुसऱ्या आयक ती. आनी तुवें 5 उतर उलयली, एकू पूण उतर ते मनीस घेवन वयतलो. प्रेज गॉड. हेका लागून आमकां वेंचून काडलें. आनी जोण एकलो आमी एक भाशेन. तुको आहा तें मुको ना, मुको आहा तें तुको ना. आमी सगळीं एकठांय जावपाकूच जाय तो फायर हाडपाक. सो जायना तें एकलो मायनस जालो जायना तें. एक उनट ना जाल्यार तें घर पडटा सकल. सगळीं उनट सारकी आसपा जाय. फिट, स्ट्रॉंग. देखून आमी एकमेका दिवपा जाय तें घोटाय. कित्या एक पाट नॉलेज मेळ्ळी सगळें एकू भाशेन जाता तें. तो फायर भायर सरपा जाय. उजवाड जावपा जाय आमगे लायफांत. सो आतां आमकां वेंचून काडलें तें उतर दिवपाक. उतर उलोवपाक. कळ्ळें? मार्क 16 घालया बाय. कितू हो गजाल काय. सी उलयत म्हणल्यार कोण ना चोय देवा खबर उलयत म्हणल्यार. यू डोंट नो इट्स वी आर चोजन. 8:30 जालीं गोंयांत. होय 8:30 चड हो जालो. ना 8:10 जाली सिस्टर. ओके. सो आनेक 15 मिनिट्स एच केल्या पुरो. या प्रेज गॉड. यस प्रेज सिस्टर. गॉड. येस. ओके. सो मार्क 16:15. ओके. प्रेज जीसस. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात. सगळे रोचनेक शुभ वर्तमान पोरगोटात. प्रेज गॉड. कोसाय म्हणटा सगल्याक. आचोय हांव आतां गोंयसान हिंगा आहा चोय ऑस्ट्रेलिया. केन्ना म्हाका येवपा नाका आसलोलें. म्हाका खूंय भायर सरपा नाका आसलोलें. आनी आतां आमी हिंग पावलीं कशीं जाल्यार हिंगा हाय. आतां हितू तें म्हाका येनासलोलें. आतां हांव चिंतितां यू आर प्लांटेड समवेर. खूंय पूण देव तुका प्लांट कोत्ता. बोटीचे आहाय सुकोर बोटीचे आहा. गोंयसान बोटीचे वयता. बोटीचे कितू लोक मेळटा तेका. देव प्लांट कोत्ता तेका थिंगा. खूंय जाल्यार बरें तें घरां हाय आवय सुसेगना सायबा सामकें झगडीं सोदां. देव प्लांट कोत्ता तुका थिंगा. तुका गायलां थिंगा. कित्याकू शुभ वर्तमान उगडास कोर. उलय. कांय उलोवपा नाका. शांती. क्रिस्त हांव क्रिस्त तुजे भितर जियेता. सो आख्ख्या संवसारा वसाय म्हणटा आनी शुभ वर्तमान परगट कोराय. खूंय गेल थिंगा तूं हॅलो हाव आर यू व्हॉट अ गुड डे. हॅलो प्रेज जीसस म्हणपा शीक. होय. प्रेज जीसस. येस सिस्टर. प्रेज Yes, जीसस. praise Jesus. Take the name of Jesus. That name can work wonders. प्रेज गॉड. Praise God. Psalm 96:3 घालया. सो हे भाशेन आमकां एलेशें आपणांगे काम करपाक विंचून काडलें ताणें. आपणांगे काम करपाक तेका जाय कित्याक ताणें आमकां विंचून काडलें. आमी तेका विंचून काडलो ना. उगडास कोरयाय.
आमी देवान विंचून काडलो शेडयो सगळे हिंग आपयलो न्हय तुवें कोणाकूय जुमाचे आपयल जाती म्हणटाय म्हाका टायम ना म्हाका रांदपा जाय म्हाका हें करपा जाय लोक एक्सक्यूज दिता नॉट चोजन येट पूण तुका हिंचून काडला आतां तुका आपयला हिंग आतां तांगे टायम येतलो तुजे वरवीं तूं सेव करता तांकां Amen. Praise God. प्रेज गॉड Beautiful, yes, sister. थँक यू जीसस सो साम घालपा जाता बाय साम 96 Yeah, वाचिता sister. वाच ताची मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात सगळ्या पोरजांमध्ये ताच्या ओचोऱ्यांचे वर्णन करात. प्रेज गॉड सो फकत तेगे नांवां खबर सांगा ते फातिमा बाडे आमगे उलयताले फकत ना देवाची ग्लोरी दिते देवागे खबर उलयता दुख आहा दुख जाता आमको इमोशन्स आहाय दुखूय आमकां देवान सोंसपा हें दिलां पूण देवा नांव घेतलें म्हणटरी तें दुखा पेन उणें जाता आनी आमकां एडवांटेज कितें खुर्सार कित कोन्न मेलो जेजू ते दुखा असो आनी दुखू ना नियाड करपाची. हय, तेच. हय ते असो दुखा असो आनी दुखू ना सो आमकां एवरी वे वी हॅव दी एडवांटेज आमकां सगळे आमकां जोईत आहा आमकां बरपण आहा दुसऱ्याको ना ते आमको आम जाणोय कितें चल तें सो आमकां भिवपा गरज ना सो आतां मार्क 13:10 चोया प्रेज गॉड जायते आहा बायबलाचे चोवपा गेल्यार हुंय आमकां बायबल सांगता वोसान उलय तूं कितें ओगरावता वचून उलय आतां आमगे सुकोर येयला सुकोराक कसो गरज हिंगा थिंगा वचून लोकां विजीट करपाक तो आउट ऑफ द वे वचून कोत्ता देवागे काम Yeah, God bless him. या आनी मोटरान पासून वचना मोटरसायकलीन And sister, कितू पोय सोयता, my God. मोटरसायकलीन भोंवता हाँ बोला प्रेज जीसस हाँ बोला तो मुझ भीतर हाथों बहुत तो प्रेज जीसस It's a great blessing, brother. God bless you. ओके गो बाबा शेवटा आधी सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान पोरगोट जावंक जाय. प्रेज जीसस सो सगळ्या ते शुभ वर्तमान परगोट करपा जाय आनी जावपाचे देखून आमकां वेंचून काडले आतां चोय साम 91 आतां फातिमा व्हेरी थँकफूल सुकोरा लागून हिंग भोंवता आनी होरें तो भोंवता कळ्ळें कित्याक थिंग एकलो कोण आहा आसतलो ताका बड्या कोण ना देव ताका लेबरर्स जायन पाठयता थिंगा तो उतोर शेअर कोत्ता त्या मनशा उजवाड जाता हें साम 91 न्ही God has commanded angels in charge of you. ते उतर वचून तुका दिवपाक तो पावना तो मनीस ताका आयकूंक जाय ताजे मना काडूंक हा गॉड इज रिचिंग आउट गॉड देव मनशा पावयता तांचे बुगलीक उजवाड कोत्ता दुसऱ्यागे तूं तो चुकोर गेलो तें उतर दिलें त्या मनशाकूय बरें दिसलें देवागे उतरूय आयकिलें मागीर ताणें चिंतिल्लें हो मनीस हुंयसान येयला कितो पयसान येयला हा कित्याक कोत्ता काय तो जेजूकू कित्याक तांच्या काळजान जेजूगे मोग आहा सो दुसरो नियाड कोत्ता उलयता सो हिंग हें जालें आं हिंग काल हांव सांगता चोय हिंग आमगे एकल्या 32 वर्सांचें ब्रेन ट्युमर जालें हुंय ती नर्स ती आनी तिगे 4 चेडूं आहाय भुरगें चोय आतां आनी ताका दोतोरान सांगिल्लें हुंय 2 म्हयने दिले ऑपरेशन केलां आनी तें हॉस्पिटलां आहा सो हांव काल कामाक गेल्यार ती म्हाकोडे पयशे मागपा लागोली सिस्टर हांव पयशे काडटाय म्हणपा लागोली एका अरे म्हाका सारकें आय फेल्ट रियली बॅड तें पिक्चर चोयलो तशें म्हाका दूख जालें सो हांवें म्हणलें ओके ओके कित्याक मागीर उलयत म्हणलें तुमकोडे सो ती मागीर येयली आनी मागीर बसोलें हांवें म्हणलें हिंग बस तूं म्हणलें पयशे काडटा एकदम बरें काम कोत्ता म्हणलें तुगे भयणी तुका हुस्को आतां ती बारबो काम कोत्ताय आतां सो तुगे भयणी तुका एकदम हुस्को पूण तुवें ताका ते पयशे दितोली ताका जायत लोक पयशे दितलो चुरचुऱ्यान ताच्या पूण ते पयशे ताका उरपा नाय ते पयशे काबार जातले पूण कोणें ताका देवागे उतर दिलां म्हणलें हा वी डोंट नो हाव टू गिव म्हणपा लागोली आं हांवें म्हणलें यू डोंट नो कम हियर आय विल शो यू फर्स्ट ताका पयलीं सांगिल्लें सारकें उलयत रावलें अशें करून
तुका देवान कितें हिंचून काडला, तूं आतां ते पयशे कित्याक मागता, तुका कित्याक ते चेडवा हुस्को, तेगे 4 जां भुरगीं आहाय, तें तुगे कांय न्ही फॅमिली, तुका कित्याक हुस्को ते भुरग्याचो, तुका देवागे पर्पज आहा न्ही, तुका देवान विंचून काडलें न्ही तेजे पासत करपाकू कितें पूण तुका देवान सांगिल्लें न्ही ती तुगे स्पिरिच्युअल फॅमिली म्हणून. हे भाशेन तेका आनी ते म्हाका आनी उलय बेल जाता, पेशंट बेल कोत्ताय, बेल घेता, मागीर पोतून सांग म्हणटा, आनी सांग म्हणटा. सो शिफ्ट खाबा जात म्हणल्यार आय कुड सी द लायट ऑन हर फेस. शी नेवर हर्ड वॉट आय टोल्ड हर. African ते, but she knew God, but she did not know ही knowledge ना तेका. हांव तेका सांगता, God, John 15:16 says this, you are the chosen one, you are chosen to bear fruits. I said, मागीर म्हणटा, sister, we'll go there and pray for her म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें okay, we'll go there and pray. पण तो आमगे प्लॅन फेल जालो, आमी पावलो नाय. सो ते मागीर म्हाका कितें म्हणटा, ते दुसरे आहा ते कडेन उलय तूं म्हणटा. हांवें म्हणलें ओके कोणा कडेन उलयता, नो प्रॉब्लम. सो हांवें म्हणलें हो आमी वेस्ट कोच्ची न्ही म्हणलें, देवान दिल तो आमकां. Praise Jesus. Sister, I interrupt. Sorry. Yeah, no worries. I was inga masha correction washing of the plan fail zaina. It's not a plan, it's failed. The Holy Spirit will guide you and He will take you there. Okay? Praise Jesus. Yes. And What never happened is, Yeah, why I said both of us came from night shift रे. So ते म्हाका एक कोडे रावता, हांव तेका एक कोडे रावता. So कितें जालें, but so I told her it was not the time of Holy Spirit. होय तेच म्हणटा. That lady didn't hear the word. So that lady had an understanding. कित्याचो आमी कितें करता, एक पार्टी आमी हारी वयता. सो हारी वयता न्हू ते जायना सारकें. जायना सारकें, exactly. सो Yes, ते I'm sorry. गेलो येयलो तेच जाता. सो तेका तो टायम जावो आनी तेका सोजमूण मेळपा जाय. तें कित्याक उदक बरें घालूं जाय, सारे बारीक घालूं जाय. सारे बारीक घायले म्हणटकीर तेका मागीर फळ जातली. नाल्यार बेश्टी तेका उदकू घायलें जाल्यार ती फूल येतली आनी पडटली सगळो. प्रेज जीसस. आनी तेंका नॉलेज ना जाल्यार म्हणलें इतुलें हें जाता. So ते भाशेन we are chosen to go and share that word. वोसानी ते उतोर कानार पडपाक. आनी दुयेंस खंय जाता, हॉस्पिटलांत जालें तें तूं कितें नाका तें दिसती पडटा. Praise God. So that's what it is. ताका लागून आमकां विंचून काडलें. कितेंय आमी इल्लेशें आयकिलें तें आमी घेवन रावपा जायना. उतर उलोवपा जाय. कोण आमकां जायत लोक उलयता. दिसपट्टी आमकां कोण उलयता. चिंत रे. आज तेणें सांगिलां, आवय कोवीड जालें कितको तुका? जोर येयलो. कोवीड जालें कितको तुका? शट अप. ते उतर म्हाका जोर येता, म्हज्या जिवाक बरें ना. तुका जोर येना, म्हणपा शिकपा जाय आमी. उतर बंद करपा दुसऱ्या गेलें. तें वायट उतर तोंडांतूं भायर कोत्ता तें बंद. स्टॉप. जिवीत उलोवपाचें, जेजूगे रोगत उलोवपाचें, जेजूगे मोग उलोवपाचो, जेजूगे पुरीस उलोवपाचो. हें आमगे काम. हेका लागून आमकां विचून काडलें ताणें. सो आतां आमी रेवलेशन 3:20 घालया बाये. That's my favorite scripture. Yes, it is just, it goes so deep. So deep. Praise Jesus. हो पळय, हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारता. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत, तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों, तांचे बरोबर जेवतलों आनी ती म्हजे बरोबर जेवतेली. Praise God. So तो बडो देराचे मात आसतलो. आनी हिंग आमी भितर प्रेज कोत्ताय, वर्शीप कोत्ताय, प्रेज एंड वर्शीप जेजू नांव घेवन घराको बोवाड कोत्ताय. पूण देराचे मात्ता तें आयकूंक आमकां येना. जेजू देराचे मात्ता, तो आवाज येना आमकां. आमगे काळजा देराचे मात्ता तो, पूण आमी तोंडान प्रेज कोत्ताय. आमकां उठायत तो कितें पूण आमगे वायट आहा तें.
आपणा भितर सरपाक, पूण आमी आयकनाय, देर उगोडनाय, पूण प्रेज एंड वर्शीप कोत्ताय, इगोर्ची वयताय, मिसा वयताय, पूण तो आवाज आयकपा इसोत्ताय. म्हाका म्हणटा तितून म्हाका उगडास येता जाणो, हे स्क्रिप्चर हांव रिलेट कोत्ता सदांय. हिंग सांगिल्लो म्हाका तो एकलो आमचे बापा म्हणटा तो हॉटेला एकलो ओनर येस आहलोलो. येस प्रेज गॉड. हांव Yes. उगडास कोत्ताय हय, एक हॉटेलाचो ओनर आहलोलो आनी तो एकलो भिकारी आहलोलो थिंगा. सो तो भीक मागोत म्हूण हॉटेला ओनर तें जेवण भायर उडयतालो. तें जेवण भायर उडयत म्हूण तो आहा मातसो ताका आपया हिंगा. ताका आपयलो, यो रे जेवपा यो. आपयलो आनी मागीर म्हणलें ते हॉटेला मनशान, जेवण जेवचे पयलीं आमी रोजार करुया. सो मुजे फाटल्यान तूं मोडी म्हूण सांगलें ताका. आमचे बापा सर्गीच्या. तेणें म्हणलें हो भिकार म्हणपा लागलो, तुमचे बापा सर्गींच्या. ना, आमचे बापा सर्गींच्या. तो भिकार म्हणटा ना, तुमचे बापा सर्गींच्या. तो मागीर बॉस कितें म्हणटा, ते भाशेन कित्याक रोजार कोत्ता तूं? तुमचे बापा कित्याक म्हणटा? तो म्हणटा, आपूण तुमचे बापा म्हणटा कित्याक आमचो बाप जालो जाल्यार आपूण तुजे बाबा घरा आसता. आमचो बाप जालो जाल्यार गरम जेवण जेवतालो. आमचो बाप जालो जाल्यार म्हाका फ्रेश जेवण मेळटासलें, मेजाचेर बसून जेवण मेळटासलें. तो आमचो बाप न्ही. सो तें म्हाका एकदम लागोलें, आमी कोण भिकारी आमी घराको हाडटाय ना न्ही. तो होरें डिफरन्स चोय कितकोन आमी आमचे भितर कोत्ताय तें. आमगे देराचें मात्ता, जेजू आमकां सांगता तो मनीस हांव मुगे पेशंटा लागून अशें करून चिंतीत आतां. कोणू पेशंट एक पाड आमकां राग येता ते मनशाचो, इतू सोतायता सारको. पूण आतां म्हाका जायना ते भाशेन. पयलीं जातालें आनी हांव पयलीं म्हणटा ताका जाग्यार घाता ताका. यू जस्ट गॉट टू लिसन टू मी अशें करून. आतां हांव सांगता ताका, ओके वीच वे कॅन आय हेल्प यू? आतां मुगे टोन चेंज जाता. सो ते भाशेन कित्याक तो गोड मनीस जेजू जायत. जेजू तो आमकां वायट दिसता तो मनीस जीसस. He wants love. Jesus has sent him in our life to forgive him, to love him, and to treat him like Jesus. आमकां नाका, बट जेजून धाडला. You are mine. I chose you. Christav. Praise God. So Revelation 21:22. No, 20:11 I think it is. Which is that one? Overcome 12:11. Yes. Yeah, I think 12:11 it is. Yes, Revelation. yes. Yeah. Yes, correct. No, ताणी not that one. I overcome by the blood of the Lamb. That's Yeah. 12. रक्तापासत आणि आपले Okay. कवच Correct. Yes. ताणी मेंढऱ्याच्या रोगतापासत आणि आपले गोवायके खातीर ताचेर जोईत वेले आणि मोरूंक पोरयान कबूल आसून ताणी आपल्या जिवाची पर्वा केली ना. Praise God. So सगळे आमगे लायफान जाता. जेजू कोत्ता. जेजू आतां हांव ते बायले सांगता ते भाशेन तूं व्हडले टेस्टिमनी. ओ माय गॉड, तेगे टेस्टिमनी काबार जावपा ना. देड ऑर उलयला आनी तरी आमी फोन काट केला आनी जायतालो तेगेले. सो ते हांवें म्हणलें नो यू हॅव टू कम. टेस्टिफाय करपाकूच जाय कित्याक जेजूगे खबर ती दुसऱ्या सांगपा जाय जेजून तुजे पासत कितें केलें तें. सो वी आर ओवरकमर्स. आमी ते रोगताचे जोईत वेलां. आनी ते रोगतान आमचे पासत सॅक्रिफायस केला. आपल्यागे जिवा पर्वा केली ना. सो आमगे उतोर आहा ते गोवायकी हुंय आहा ती आपणा गोवायकी दिवपा पासत. ताणें मेंढऱ्याचे रोगता पासत आनी आपले गोवायके पासत तांचेर जोईत वयले. सो आमगे गोवायकी वी आर ओवरकमर्स. We overcome everything by his blood and by the word of our testimony. आमगे गोवायके उतरान आमी ग्लोरी दिताय. आमगे गोवायके उतरा वरवीं
आमकां जोयत मेळटा आम वयर काडटाय आमगे देवाक. आमी जियेताय ताचे पासत. आमी जियेताय ती तेगे आयदोनां. आमकां तें बरी आमी कोण सोयरेल जाल्यार बरी आयदोन काडटाय. आवय ते आमी सोद्दां बोशान जेवताय ते बोश आमी सोयऱ्यान दिनाय. आमी बरी तें सेट हाडटाय काडटाय भायर. आनी तें गेली म्हणटरी बरें पुसताय आनी भितर दवरताय तें. दुसरी पाट तो मिनिस्टर येता उजार करपाक. ते भाशेन आमी एक एकले आमकां देवान बरी केलें पॉलिश. आपल्यागे वस्तूक आपल्यागे ग्लोरी जावपाक सगळे एक एकले उजार करता. सगळीं देवा गेले काम करताय. सिस्टर मारिया हिंगेन उलयत म्हण सिस्टर मारियांनी Perpetua, Rosaria, Fatima, Derek, everyone is working for the Lord. Everyone is chosen. कळ्ळें? आनी आमी एकठांय जाल म्हणटे बरे क्रोजराक कोण जाता. आनी तें कोण तुंटोल जाल्यार ब्रेक जाता. सो आमी देवागे मनश म्हणल्यार आमी देवागे फॅमिली. आमी एकमेका पावताय. कोणाकू जालें आमकांय दूख जाता. फातिमा इतू तेंप आतां येन उलयता आमकां दूख जाता. आमकां तेगे दूख समजता. पूण आमी जाणोय तें उतर आहा म्हूण. तें हूंय आहा तें. तेगे बोटींग कोण आहा तो. तेगे बोट आहा तें बोटींग बसून आहा. सगळें मोड दिसती पडटा वादळ दिसती पडटा. पूण बोटींग कोण आहा. जेजू आहा तेजे बरोबर. With Jesus in my boat, I can smile through the storm. Praise Jesus. So आमी किते ये बाफेन तें जेवण मांडिल तें फोन कोचनी दुसरे आडिया यो देवागे उतर आयकूं यो. कोण ना देवागे उतर शेअर करपा. बरें आमी शेअर करया. कितें पूण हाडपाचें. एक धाकलोसो एग्जाम्पल जालो देवागे उतर. देवागे उतर घेनेल तूं जाणो ते मना कितें सांगत ते. Praise God. Everyone is chosen. God has a plan for us. देवागे प्लॅन आमचे आहा तो कोणें व्हरपा जायना. हाले आमगे होरे उस्कार बंद जातलो. गाडीज बंद जातले. आनी आमी गेली मागीर करूं जायना तें. आतां करपाचें. Tomorrow never comes. What did I do today? Today is my day. Past is gone. Yesterday is gone. काल गेलो. हाल येतलो. आयज कित केलां. कांय केलें ना. मुगे प्लॅन कांय ना. उठ्ठोत थेदोणो जेजू ओ दीस तुका भेटयता. This is the day that the Lord has made. तें घाल बाय नेहमाया वाच बाय. नेहमाया 8:10. ओ दीस जेजू तुवें केला. हांवें कित कोचें आयज. उठ्ठोत तेदो स्मायल कोन्न विचारय तेका. जेजू आज हो दीस तुवें म्हाका दिला. कित कोचें. तुमी त्रास करपा नाका. जेजू धाडटलो मनशान तुमचे पकलेक. तो धाडटलो मनशान ताका उलय. तूं ताका सांग. कांय सांगपा नाका. हांव बायबल बरो नेणो. तुगे लायफान कितें जालें तें सांग. तुगे लायफान जेजून कितें केलें तें. प्रेज गॉड. तुमी काम कांय करपा नाका. जेजू काम करता. तो उजार करता. ताणें विंचून काडलें आमकां. सो वी मस्ट बी रेडी. सायबीण मायन कितें म्हणलें. ही आहा हांव देवागे चाकोर. हांव म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. सो हें उतर उगडास करया आमी. सगळे पाटी ही आसा हांव चाकोन. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. सो देवागे उतरा प्रमाणे कितें आहा तें गॉड सेंड मी. सिंपल उतरान सांगपाचें. म्हाका उजार कर. जेजू म्हाका उजार कर. तुका जाय ते भाशेन म्हाका उजार कर. हिचो आहा हांव देवागे चाकोन. अचो आहा हांव देवागे चाकोर. जावं म्हजे सवेन तुज्या उतरा प्रमाणे. प्रेज गॉड. घालता बाये ते. मुट्टा. ओके. वाचिता. उपरांत ताणें सांगलें. चलात. चोरोप खायात. गोड सोरो पियेयात. आनी कांयच तयार करूंक ना. तांकांय तांतलें कितें
धाडात, कित्याक हो दीस आमच्या सर्वेस्पराक पवित्र करून भेटयल्लो दीस. तुम्ही दुखेस्त जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोष तुमचें बोड. प्रेज गॉड. Praise God. So, हे आमगेले काय बर काबार करपा हो स्क्रिप्चर गुडा सेलचे. Mary, let's celebrate. This is the day that the Lord has made. You know, and we can do all things by the strength that Jesus gives us. We have the mind of Christ. So praise God. Thank you, Jesus. किते क्वेश्चन हा हुई पूर्ण किते मिस्टेक जाले अंडरस्टँड जावपाकू. सो हिंगा सिस्टर हांव फकत हांव नको मागीर सोजमणी फकत सोजमणी ते थिंगा म्हणल्यार म्हाका दिसता त्या बरोबर तो ज्यूस तो रोस तो धाकांचो रोस तो सोरो म्हणल्यार सोरो न्हू तो सोरो न्हू तो म्हणजे जायते जाण सजमता म्हणजे सोरो त्या टायमार पासून सोरो न्हू तो पूण तो धाकांचो तेन्ना रोस काडटाले आनी तो वायन. इट्स नॉट ते जे न्हू तो म्हणजे Yeah. But they were celebrating because this is the day that the Lord has made. Yeah, because what happens sometimes कित म्हणटा देवान केल्लो सोरो हांव पिता जावं पसून म्हणटालो. सो तेका लागून म्हणटा सो देवान सोरो केसो केल्लो उदकाचो सोरो केल्लो प्युअर वायन प्युअर केल्लो पूण हांव कित म्हणटा हांव ब्लेम करता आसतना देवान सोरो कित्याक केल्लो सोरो केल्लो जाल्यार सोरो करूं जाल्यार हांव पिवं पावनासलो न्हू. सो पूण देवान एक मिलाग्र केल्ली सो तांकां पावपाक तांकां लोजेपणां जावपाक तांकां सारवार पूण ब्रदर देवान सांगोना जाती तूं पी म्हूण. हय देवान तें खंय सांग पूण ना हांव घेता ते भाशेन न्हू तें ताका लागून इवन देवागे उतरां सोजमणी पसून जायत फाटी आमकां ती मेळना. आमकां जाय ते भाशेन आम जायत भशेन घेता. सो देवान केलें आय एम द हील 1 Peter 2:24 आय एम हीलर. पूण थिंग सकयल कितें म्हणटा स्क्रिप्चर सकयल कितें म्हणटा तुगे भावा तुवें भोगशिवपाक जावो सो तुगे कितें आहा ती बरी तुगे दवर आनी तुगे भोगसण माग पयलें तेन्ना तुका पिकोवणी मेळटली. सो ते आमी कळना आमी फकत वयलें आहाय तेंच वाचताय सो ते भोगसण दिवपाचो तेका लागून तेगे पाड आमकां ती पिकोवणी मेळना. प्रेज जीसस प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी कोणाय कितें हा सांगपाचें. 1 Peter 2:24 प्रेज गॉड. वाच बाय आतां गायल न्ही. ओके. कुर्सार ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोवचे खातीर ताणें अशें केलें. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. प्रेज गॉड. प्रेज आनी गॉड. सिस्टर सकलूय आहा ते वाचले आतां सकल ते सकल ते हे आहा न्हू म्हणजे भोगसणे. सांडलेल्या शेळ्यां पोरी तुमी भोंवताल्यात पूण आतां तुमच्या खोऱ्या गवळ्या आनी राखण्याशी देवान तुमकां परतून हाडल्यांत. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. परतून हाडल्या आमकां. सो दॅट इज तेच ते आमकां परतून हाडल्या म्हणटच आमी तें दुसऱ्यांक दिवपाक जाय. सो देवान आमकां हाडलें न्हू परतून. सो म्हाका हाडला देवान. प्रेज गॉड. सगळें आमकां बाबा सगळें हाडलें. प्रेज गॉड. आमकां पयलीं खबर नासलोली न्ही कितें कोन्न हें जाता तें. आतां आमकां तें उतर निवड करता. आतां तें उतर आमचें जिवीत बदलता. आमकां क्रिस्त आमचे भितर आहा म्हणून उगडास करता. सो तेच ते आमगेली सोजमणी आतां जॉयंट आहा न्हू. सो आमी स्वतां कितें चिंतूंक जाय आमी जॉयंट जावपाक. सो क्रिस्तांव म्हणटाय सो क्रिस्त आसूंक जाय थिंगा. हांव आहलें तें टाव जाता मागीर तें टाव जालें म्हणटगीर पटाय सकल. ओय गॅलेशियन्स 2:20 घाल बाय लास्ट. प्रेज गॉड. सो आमी क्रिस्तांव म्हणलें म्हणटे आमी क्रिस्तांव म्हणलें म्हणटरीच प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हांव आतां जियेतां
Please, I'll just highlight it. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे ताई जियेता. म्हज्या असोक्त मनशा सोयंबांत हांव आतां जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पून दिला. त्या देवाच्या पुताचेर बावार्थ दवरून हांव जियेता. Praise God. Praise God. So, Praise God. so एक पाट कितें जालें म्हणटरी हांव म्हणटा जाणो 1 John 4:4 म्हणटा greater is the spirit who is inside of me than the evil spirit. तें चिंतिता आनी मागीर Galatians 2:20 it's no longer I that live but Christ lives in me. क्रिस्त मुझ भितर जियेता. हांव जियेना, क्रिस्त मुझ भितर जियेता. सगळें आमकां नॉलेज आहा, आमकां देवान आमकां खोको जाण जावपा जाय जेजून आमचे पासत कितें केलें तें. सिंपल. जेजू आमचे पासत हुरसार मेला, रोगत वारोयला, एक रोगता तेंबो मुझ पासत, तुजे पासत. पुरो जालें. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Sister, आनी तीन वस्त आमी सदां मोतीन उरूंक जाय बिकॉज आमगे तोंड, दोळे आनी कान Yes. तीन वस्तूंचेर मातशें तुत्राय दवरूंक जाय कित्याक तेजेर सान सगलें हें जावपाक पयलीं हांव चोयता मागीर तें कोरीन दिसता मागीर दुसरें आयकोता मागीर दुसरें Yes. तोंडांतल्यान उलयता सो इट इवल टेक्स एवरीथींग कितें ब्लेसिंग आहा तें सगलें वयता मागीर वयता आनी एक वस्त आमी सारकी सांबाळपा जाय आमगे हितून आमगे जीब. Praise God, praise God. Praise, yeah, praise God. And immediately, if we make no mistake, tenna म्हणून I am cancel these words by the name of Yes. Jesus. ते म्हणून Amen. सगळें हें करपाक जाय. Amen. Praise God. Praise Thank God. you, Praise. Jesus. Okay. बंद करुया न्ही आमगे कोण आहा पपेच्या Perpetua, closing prayer khutbah. Mogala Bapa, Mogala Jesu, Pobitanya, Amkaran, Ditantin, Wastan, Wakantan, Sobit session of Pasot, Sister Maria Pasot, तिने आमकां शिकवण दिली आपल्या साध्या उतरांनी बरे भाशेन आमकां जेजून देवान विंचून काडले आपलो मोग करून आपल्या मोगान तेणे आमकां आपल्या जेजून आमकां फावो केलो आनी जेजून आमचे पासून सगलें सोंसलें आनी मोगाला जेजू मोगाला बापा आनी पवित्र आत्म्या वार्गां दिता दिन वाजता आमचे भाव भयणां पासत आयज भावूय आहाय आमच्या सेशनान भक्तीचान आनी सिस्टरी आनी आमी बरे भाशेन सगळें आयकलां सोंपेपणी सगळें सोंपें करून सिस्टर मारियान आमकां शिकवण दिल्या आनी एकदम बरी आनी म्हूण हांव जेजू तुका अर्गां दिता दिन वाजता आनी आमकां एकल्याक विंचून काडलें आनी आमकां आमचे लागीं जाता ते भाशेन सोंपेपणी सद्या उतरांनी आमच्यांनी ही शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक जाता म्हूण आमकां शिकयलां Praise Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesu. Moiman Jesu. Thank you, Lord.